Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिव नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. आमच्या मुणयारपणार कोणेंच गुन्यांव थापिना जावंक आमी कोणाकूच वायट देख दिना. परतेंच जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखांनी, अडचणयांनी, हाल उपद्र्यांनी आमचेर जेरबंद मारले तेन्ना, आमकां बंदकुडींनी घाले तेन्ना, आमचेर कोलपले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें ओ जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मोनान, जाणवायेन, मातमेपणान, भोलेपणान, पवित्र जिणेन, ओसोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हात्यारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोत. आमी सोत उलोयता आसतनाय आमकां धोंगी कशे आनी सगळीं आमकां वळखतात आसतनाय आमकां अनवळखी कशे धरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरूय आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. आमी दुखा भरीत तरूय सदांच संतोश भरीत, गरीब तरूय जायत्यांक गिरेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां धरल्यात, तरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावड्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायेलीचे कुळये थाय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गार. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां,
दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उसणें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. दुसरोय पोलो ताका दाखय. मातीव 5:30-9b. नियाळाक आधार. रेतीराक एका पाद्रीन कोणाक स्वर्गार वचूंक जाय काय म्हूण लोकांक विचार केलो. तेन्ना सगळ्यांनी हात वयर उबारलो. ताणें आनीक विचारलें, कोण मोरूंक तयार आसा? तेन्ना कोणाचोच हात वयर चोडूंक ना. पूण स्वर्गार वचूंक पयलीं मोरूंक जाय, संवसारांत बरें करूंक जाय. हांव एक बरो मनीस जातलो जाल्यार हांवें म्हाकाच मारूंक जाय. देखीक म्हजें गर्व, राग, होडपण, आपलेपण, निर्डुकाय, दुबाव आदी हें सोडून हांव दुसऱ्यांक आनी म्हज्या देवाक सोगोट जायना जाल्यार कसलो आदाव? जेजू म्हणटा, कोण तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुका वायट करता ताका आडाय नाका. आनी कोण तुजे लागीं मागता ताका आनीकूय चड दी. कोण तुजेर बोळ करता ताका आडाय नाका, कित्याक व्हडली मजुरी तुका फावो जातली. जल्मांतावन मनशाचें सोयंब बदलो घेवपाचें. मनीस ह्याच दिशेन आयज चिंता, उलोयता आनी वावुरता. ताका दुसऱ्या लागीं वागूंक समजना. आनी दुसरो मातसो वेगळेंच उलोयलो वो वागलो जाल्यार आमी ताका तकलेन सुटलोलो वो पिसो म्हणटा. आयज आमकां जेजू सांगता, स्वर्गार वचूंक आवंडेताय जाल्यार बरें कर आनी तुजेर चूक करतल्यांक बोगोस. सुर्गेंच्या बापा, म्हाका वायट करता तांकां बरें करूंक आनी बोगसूंकूय वावरूंक आमकां तुज्या मोगान भर. सुर्गेंच्या बापा, सोंसणिकायेच्या देवा, बोगसाण्याच्या सागोरा, म्हाका वायट करता तांकां बरें करूंक आनी बोगसूंक बोगसणाचें काळीज म्हाका दी. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.